सामान्यांतलो सामान्य कार्यकर्तो जर मतभेद विसरून काम करीत तर येता त्या पालिका वेंचणुकांक आमी 12चे 12 पालिका जिंकतले। त्या भायर कार्यकर्त्यांनी मतभेद विसरून एकठांय येवन काम केल्यार हांव विश्वासान सांगपाक शकता 2022 भाजपाचे सरकार आसतले, अशें मुखेलमंत्री दोतोर सावंत उलयला। आरडी एक्सको खातीर पणजेच्यान विशाल साळगांवकर। रिजर्वेशन्स असतले किंवा बाकी सगळे असतले हे जरी असत जाल्यार म्हाका दिसता कार्यकर्त्यांनी खंयसरूच न डगमगता, कारण भारतीय जनता पार्टीनच तर आपल्या सामान्यांतल्या सामान्य कार्यकर्त्याक म्हणजे आम्ही पळयता की पंच केलो, सरपंच केलो, आमदार केलो आणि मुख्यमंत्री सुद्धा केलो, त्या धर्तीचेर आम्ही जर काम करीत आमच्यातले मतभेद सगळे विसरत जाल्यार निश्चितच येता त्या म्युनिसिपालिटी इलेक्शनाक सुद्धा खूप मोठ्या प्रमाणात आम्ही ही 12च्या 12 म्युनिसिपालिटी जिंकतले आणि तुमच्या बळाचेर जिंकतले हाची म्हाका निश्चितच खात्री आसा। आणि हांव आयच्या सुवाळ्याचेर चड न उलयता आमकां फुडल्या इलेक्शनाची तयारी ह्या म्युनिसिपालिटीच्या इलेक्शना पासूनच सुरू करपाक जाय। म्हाका दिसता फुडल्या वर्सभराच्या भितर अजून एक दोन किंवा तीनदा राज्य कार्यकारिणी जावपाक शकतली, पण ताची तयारी आमकां फुडलें इलेक्शन जर जिखपाक जाय आसत जाल्यार तेजी तयारी आतां पासून सुरू जावपाक जाय। आणि निश्चितच तुम्ही प्रमुख कार्यकर्ते असल्या कारणान आमच्या मदीं असलेले डिफरन्सीस असतले, आमच्या मदीं कोण तरी रागार जाला आसतलो जाल्यार ह्या सगळ्या जाणांक परत एकदा म्हणून आणि सरकाराची हर एक येवजण सगळ्याच्या पर्यंत पावोवपाचें, आमच्यातले जर मतभेद विसरले जाल्यार भारतीय जनता पार्टीक पूर्ण बहुमतान निवडून हाडपाची ताकद कार्यकर्त्यांच्या मदीं आसा। आणि निश्चितच ज्या पद्दतीत आमी सगळ्यो येवजण्यो घेवन सरकार ज्या पद्दतीत फुडें वयता आणि आमदार आणि मंत्री आणि संघटन हाजे जर दोनूय रित्यांनी आमी जर योग्य रित्या काम केलें म्हाका निश्चितच खात्री आसा की गोंयचे 60वें वर्स मनयता आसतना आत्मनिर्भर भारत आणि स्वयंपूर्ण गोवा ही संकल्पना मांडटा आसतना 2022 हे भारतीय जनता पार्टीचे आसतले, हितून मातूय दुमत ना।